सद्याक तरी जायत्या लोकांक हांगा ट्रॅफिक कंजेशना खातीर प्रॉब्लेम जाता आनी लोक आतुरतेन वाट पळयता की हो ब्रिज केन्ना ओपन जावंक शकता। आयज जेन्ना आमी हांगा आयले सुत्राच्या हिशोबान आमकां एक कळून आयिल्लें आसा की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांच्यांनी खंय हांगा फूल ग्रीन सिग्नल दिल्लें आसा की हो ब्रिज बेगीन चालू करचो आनी रेडी आसा म्हणून ब्रिज। आनी ते हिशोबान आयज हांगा एक क्लीनअप ड्रायव्ह चालू जाल्या ती आमकां दिश्टी पडून येता। जायते फातर बारीक फातर लूज माती जे काम करतना हांगा उरिल्ले जे रस्त्या सायडीन आशिल्ले ते सगळे आयज क्लीनअप चालू जाल्ले आसा। जे आमकां हांगा सुत्रांनी सांगलें आसा तांच्यांनी खंय काल एक मिटींग घेतिल्ली आनी ते मिटींगेच्या हिशोबान खंय डिसायड जालें की एक बॅरिकेडींग करून दवरचें आनी ब्रिज ऑलमोस्ट रेडी करून दवरचो। फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की PWDचो मिनिस्टर निलेश काब्राल आनी बाकीचे सगळे ऑथॉरिटी PWDचे ऑफिशियल सगळे हांगा आयिल्ले तेन्ना तांच्यांनी खंय तरी एक डिसिजन घेतिल्लें की जेन्ना हो ब्रिज ओपन जातलो मडगांवच्यान वास्कोच्यान जो पणजेक वचपाक ट्रॅफिक आसा तांचे खातीर खंय हो वन वे जातलो तांच्यांनी डिसायड केल्लें आशिल्लें आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की खंय तरी पोन्ने ब्रिजाचेर कुठ्ठाळी ब्रिजाचेर हेवी व्हेकल वचूंक मेळना ट्रक टँकर ताका लागून एक वाट एक लेन हे नव्या ब्रिजाचेर तांकां एक वन वे दवरतले। पणजे वाटेच्यान मडगांव वता ते ट्रॅफिका खातीर एक लेन ओपन आसतली आनी 2 लेन मडगांव वास्कोच्यान वतले तांकां लोकांक आसतली। आयज खंय तरी अशें दिश्टी पडून येता की तांचे बॅरिकेडींग रेडी केल्लें आसा। आमकां हांगा दिश्टी पडून येता की जे 2 लेन आसा ते वास्कोच्यान मडगांवच्यान पणजे वचपाक तांच्यांनी क्लियर करून दवरिल्ली आसा आनी तेच भशेन जे पणजे वाटेच्यान वास्को वचपाक मडगांव वचपाक एक लेन तांच्यांनी बॅरिकेड मारून हेवी व्हेकला खातीर रेडी करून दवरिल्ली आसा। खंय तरी संकेत दिसता की हे वर्साचे एंडिंगान भितर डिसेंबर 31चे पयलीं एखादी हो ब्रिज ओपन जावंक शकता। कुठ्ठाळी वयल्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक।